Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. रोमगचन आम्ही रोमकरांपर्यंतल्या पत्रातल्या 8व्या अध्यायाचे 14वें वचन रोमन्स 8:14 ऐकून असो ताचेर नियाळ करून असो रोमकरांपर्यंतल्या पत्रातल्या 8व्या अध्यायाचे 14वें वचन ते दोन सगळ्यांक गोशाबाई हात जावन गेला कोणाक पवित्र सोडून व्हरता तूं सर्व देवाचे पूत. As many as are led by the Holy Spirit are sons of God. Romans 8:14. आम्ही तर पवित्रात्म्यान सोडून व्हरचे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जाणा जालें हांव कित्याक म्हळ्यार सुरवेर न्हू दोन संतती आसात. आम्ही आयकलां दोन संतती आसात एक देवाची संतती आनी एक देवचाराची संतती. जांकां देवाचो आत्मो सोडून व्हरता ती देवाची संतत ते देवाचे पूत. जांकां पवित्रात्मो सोडून व्हरना तांकां अनेकलो आत्मो सोडून व्हरता त्या आत्म्याचे पूत ती. अशें दोन संतती आमी प्रस्तावनांत हें आयकलां इंट्रोडक्टरी हातून आयकलां. ह्या देखून आमी चोचरायन जे आमचीच आमी तपासणी करी जे आमची परीक्षा आमी करी जे हांव म्हाका देवाचो पवित्रात्मो सोडून व्हरता गी हांव देवाचो पूत गी देवाच्या पवित्रात्म्यान म्हजेर आपली मोर घाल्या गी म्हाका देवाचो पूत केल्ली देवाची धूव केल्ली मोर म्हजेर घाल्या गी आमी जाणा जावंक आसा मोगाचे न्हू. हे प्रस्तावनांत आमी आयकल्लें आसतना उपरांत आमी 3 सवालां केली. कितें ती सवालां? पयल्या सुवातेर पवित्रात्मो खंय चलोवन व्हरता? Where does the Holy Spirit lead us? दुसरें सवाल जावन आसा How does the Holy Spirit lead us? पवित्रात्मो कसो चलोवन व्हरता? तिसरें सवाल When does the Holy Spirit lead us? केन्ना पवित्रात्मो आमकां चलोवन व्हरता म्हणल्यार तिसरें सवाल. आमी पयल्या सवालाक जाप दिवन 8 संगत्यो आसात म्हण सांगलें खंय चलोवन व्हरता म्हणल्यार अशें 8 संगत्यो आनी त्यो 8 संगत्यो कितें आमी जाणा जालें हांव येताच पयल्या सुवातेर पवित्रात्मो म्हाका म्हज्या पाताक दाखयता म्हाका म्हज्या पातकाची वळख दिता म्हज्या पातकाक प्रामाणीक तरान हांवें दूख धरूंक म्हाका पवित्रात्मो प्रेरण दिता. दूख म्हज्या काळजांत फो करता पवित्रात्म्यान फो करची दूख मात्र म्हज्या संतोशाक कारण जाता. पवित्रात्म्यान फो करनासली दूख म्हज्या रक्त मांसाच्या वंदवण्या प्रकार हांवें धरिल्ली दूख म्हाका नाशाक व्हरून पावयता. मोगाचेनो त्या देखून पवित्रात्मो म्हाका म्हज्या पातकाचें खोटेपण मेळेपण अशुद्धपण म्हजें पाताक कितलें घोर हांवें कितें वर्त्या देवा विरुद्ध हांव गेलां आनी म्हजी मजुरी कितें त्या पातकाची. जर तर म्हाका म्हजो देव म्हजो आत्मो विचारता हांव त्या दिसांत हांव ससनाक हेमकोंडाच्या उज्यान जर तर नेबुकदनेझरान ते 7 पटीन चड तापयलें काय ते उज्याचें हाडटें तशें हेमकोंडान तसो लोकांचे म्हणे जागो आल्यार खंय उजो 7 पटीन चड पेटयल्लो आसा त्या जाग्यार देवान म्हाका परमाट केलें जाल्यार त्या जाग्यार हांव ससनाक आसता म्हणलें म्हाका कळीत जाता म्हज्या पातकाचे परिणाम हांव जाणा जाता आनी पाताक रडटा प्रामाणीकपणान हांव रडटा कोण म्हाका बचाव करतलो. ह्या हंताक येयल्यार पवित्रात्मो दाखोवन दिता म्हाका येनाका निराश जायनाका हांगा आसा आळे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ओ देवाचो पूत तुजे खातीर आपल्याच रचनेच्या गर्भान मनीस जावन किरकोळ मनीस जावन खालतो जावन विधेय जावन कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो विधेय जालो आनी तुजे खातीर आपलें रगत वारयलां तुजे खातीर तो माथ्याच्या ताळवेंत सगळ्या मनशाक घायला आनी ताका तो संपूर्ण छिद्र विद्र जाला
तुझ्या पातका खातीर म्हज्या पातका खातीर म्हणून दाखोवन दिता आनी तो विद्रूप जाला म्हजो आत्मा पातकार विभाड केल्लो विद्रूप केल्लो आत्मा तें रूप ताणें घेतला आनी ताका तूं जर तर काळजांत हांव सत म्हणटा देवाचो पूत तुजे खातीर मनीस जालो खुर्सार मेलो पुनर्जीवन जालो सरकार सोड बापाच्या उजव्याक बसला म्हण परत्यान तो येता ही सदां तूं मानून घेता काळजांत हांव सत मानून म्हणटा आनी प्रगट करते तुजें तारण जाता तुजें सोडवण जाता तुज्या फाताक सगळें देव बाप त्या आपल्या शर्येचेर घालता तुजी शिक्षा तुज्या शिराक ताचेर घालता आनी तुका निर्दोशी नितीवंत म्हूण स्विकार करता म्हूण पयस दाखोवन दिता अशें तो जेजूक महिमा दिता मोगाच्या भाव आनी भयणी ह्या घडये ही उतरां आयकतना जर तर तूं केदोय व्हडलो पातकी जावन आसूं पुरो जर तर तूं जेजूक तुजो सोमे आनी धनी म्हूण सोडवणदार म्हूण स्विकार करतय तुजेय पाताक मोक्ष जाता आनी तुकाय निर्दोशी म्हूण देव बाप स्विकार करता नितीवंत म्हूण स्विकार करता पळया मोगाच्या न्हू हे जेजूक महिमा दिल्या उपरांत देव पवित्र आत्मा आमकां सदांच इवन संपूर्ण सता कोण पावयता म्हणटा जेजू सताचो आत्मा आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां देवाची सता उगडापी करतलो आनी संपूर्ण सता कोण पावयतलो पळया मोगाच्या न्हू आमकां सत म्हळ्यार कितें जेजूचो सत जावन आसा सताचो आत्मा म्हणटा जेजू पवित्र आत्म्याक देव बाप पवित्र सत जावन आसा बाप पूत पवित्र आत्मा एक देव सत जावन आसा सताचो आत्मा सताचो देव आमकां सतांत कोण पावयता म्हणटना आमी बापा पुता पवित्र आत्म्याचें बाप पूत पवित्र आत्मा आमचें तें हांव सतांत सत म्हजे भितर हें आमी जाणा थंय जावन चवथें जावन पवित्र आत्मा आमकां आमच्या काळजांनी आपलो मोग देवाचो मोग भरून उमथोवच्या मापान वता आनी त्या वरवीं हांव देवाचो मोग करचें मात्र न्हय देवाच्या घराण्याच्या सण्यांचो पळय रक्त मासाच्या बंधवणेंत आमच्या भाव भयण्यांचो मोग आमी करणच करता करीचेच थोडे फावटी करना हांव दिसता पूण करचे पेल्याचो मोग देवाचो मोग पेल्याचो मोग एकच नाणयाची दोन मुखां म्हणा तशें आसतना आमी देवाच्या घराण्याचे सांदे म्हळ्यार जे कोण बापा पुता पवित्र आत्म्याक एक देवाक सत मानून पवित्र आत्म्यान जल्माक येवन जेजूक सोमे आनी धनी म्हूण स्विकार करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान देव बापाक बापा म्हूण उलो मारतात ते सगळी देवाचे पूत तशें आसतना हांव कातोलीक प्रोटेस्टंट मेथोडिस्ट पेंटेकोस्टल जाकोबाईट मार्तोमा आनी कितें म्हूण सांगूंक जायना आमी सगळी देवाच्या घराण्याचे सांदे सगळ्यांचो मोग करूंक जाय असलो मोग म्हज्या काळजांत पवित्र वता हांव सगळ्यांची स्विकार करता सगळ्यांचो मोग करता थंय जावन पवित्र म्हाका कितें करता आत्मे दाखयता कसो तूं बचावलोय आतां पळय नासवंचे आत्मे नासवंचे आत्मे दाखयता आनी जुदाच्या पत्रान सांगिल्लें बरें जुदाच्या पत्र 23 वचनान सांगिल्लें बरें जर त्या आत्या जावन ते आत्मे होण काडा म्हणटा त्या प्रकार आमकां होण काडूंक पळय जावंक पुरो दुखान गळोवन रडण्या रुदानांनी आमी त्या आत्म्या खातीर मागून सॅक्रिफायस करून उपास करून त्याग करून कूड रांदणी करून ते आत्मे एकपणे आत्मा बचाव करून एक आत्मा बचावला जाल्यार सगळ्यार देव बाप संतोषता आन पडवे नाश करतात म्हळ्यार जाणा जावन आमी ते करता आत्मे बचाव करूंक पावतो मुखार सोवे जावन पवित्र आत्मा आमकां पवित्रपणां थंय चलून व्हरता पळय पवित्र आत्मा चलून व्हरता आमकां पवित्रपणाच्या जिविताक कित्याक देवाची आज्ञा ती म्हाका आनी तुका चॉयस ना भावांनी भयणी नो चॉयस no option it's a commandment be holy for I the Lord your God am holy आमी पवित्र जायचे देवान सांगलां पवित्र जाय आसूं हांव तुमचो देव भगवंत तशें तुमी जायचे पवित्र आनी पवित्रपणा बगर सांग पावलो रोमाकारांक बरयलें हेब्रांक बरयल्या पत्रान 12 अध्याय 14 वचनान म्हणटा without holiness no one can see God पवित्रपणा बगर कोणूच देवाक पळोवंक शकना म्हाका आनी तुका सरकार वचूंक जाय पवित्र देवाक पवित्र देवाक पळोवंक जाय पवित्र पळोवंक जाय गरजेचें तें आमकां पवित्र आत्मो थंय चलून व्हरता पवित्रपणा थंय चलून व्हरता सातवें जावन पवित्र आत्मो आमकां आमचें तें गॉडलिनेस देवपण आमचें तें आसा करता देवपण आमचें तें आसा करता आमी देवोच जातो देवाक मानूनचें जिवीत जिवंक पवित्र आत्मो आमकां थंय चलून
ताचे उपरांत पवित्रत्व 8वें जावन आमकां पवित्रत्व आमी देवाच्या सेवेंत वेदाच्या सेवेंत उपकाराक पडचे तसले useful in the service of God and for the kingdom of God. आमी देवाच्या सेवेंत समर्पित जातो आनी देवाच्या महिमे खातीर सर्गींच्या नेकेद्रा बरी आमची कामां बरी कामां करच्या मार्फत सर्गींच्या नेकेद्रा बरी परजयता आनी आमचे हेर भाव भयणी वळखतात हे देवाची परजा देवाचे पुत्र प्रेज द लॉर्ड. अशें आमी 8 संगत्यो जाणा जाले तर मुक्तलें भाग. दुसरें क्वेश्चन, हाव डज द होली स्पिरीट लीड अस? पवित्रत्व कसो आमकां चलोवन व्हरता हें आज आतां आमी समजून घेवया. ह्या भागांत भोवमुगाच्यान कसो चलोवन व्हरता म्हणल्यार सवालाक आमी जाप दिले जाल्यार पळया पवित्रत्व देव तो आमच्या जिवितान कसो प्रभाव घालता, आमच्या आत्म्याचेर आमच्या स्पिरिटाचेर कसो प्रभाव घालता म्हणल्यार आमकां सांगूंक कस मारता, सांगूंक जायना. तो एक गूढ तो एक रहस्यमय रितीन मिस्टिरियस वे एक रहस्यमय रितीन आमचे भितर आसून आमचे थंय तो वावुरता. आमच्या आत्म्याचेर आमच्या स्पिरिटाचेर तो आपलो प्रभाव घालता. हे आमकां समजूंक जाय जाल्यार एक उदाहरण दिवे. पळया कशें चिंत्या आतां आमी जावं पुरो आमचोच बुद्धू या आमची भाव भयण या आमची आवय बापूय या आमचे इश्ट मंत्र आमचे शेजारी तांणी आमी सांगिल्ले बरें कितें तरी करीत जाल्यार आमी कितें करता, आमी तांकां बरें करून समजयता. आमकां तसल्यो संगत्यो कितें त्या विशयांत आमकां तशें बरें करून समजयता. मस्तपणी चिंत्या आमच्याच एक टिचर स्कूल टिचर कितें करता, आपल्या भुरग्यांक स्टुडंट्सांक समजनातल्यो कळनातल्यो संगत्यो ती तांकां समजयता. आपल्याचें नॉलेज, आपले विजडम, आपले अंडरस्टँडींग पळय जाणवाय ज्ञान समजुनी आपली बुद्ध ती उपयोग दिता आनी त्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांच्या मोतीचेर प्रभाव घालता आनी त्या प्रभावावर त्या भुरग्यांच्या मनांत तिणें शिकोवचें रिकता आनी ती भुरग्यांच्या मोतीन उडास उरता आनी अशें ती भुरगीं उत्तीर्ण जाता. तशेंच आमी मोगाच्यान चिंत्या आमच्याच भुरग्याक एका भुरग्याक आमी एक बापय जावन आमी कितेंय करयचें जाल्यार त्या भुरग्यान अशें करयचें जाल्यार त्या भुरग्याक आमी कितें करता, बरें करून समजयता. म्हजी जाणवाय, म्हजी ज्ञान, म्हजे समजणी, म्हजी बुद्ध उपयोग दिता. ताच्या स्पिरिटाचेर काय प्रभाव पडच्या बरी हांव ताका समजोवन सांगता. आळे पुता हें अशें केल्यार अशें जाता, त्या देखून तूं अशें करनाका. तूं हें केल्यार तुज्या उपकाराक पडटा, तुज्या फायद्याक पडटा, तुज्या बऱ्यापणाक पडटा. मुखार तुका अशें जाता, इतलें बरें कोण जाता. त्या देखून ह्या कारणा खातीर तूं अशें कर पुता समजयता. जावं पुरो आमचे भाव भयणी, आमचे शेजारी, तांकां आमी कितें म्हणी तांणी करीत जाल्यार आमकां जाय जाल्लें तांणी करीत जाल्यार आमी कितें करता, तांकां आमच्या स्पिरिटांत तशें आमी तांच्या स्पिरिटाचेर प्रभाव घालूंक पळयता. जर तर तीं आयकना मस्त पटीन जाय जावं पुरो वाज वेळ जेवंक पुरो ती आमी सांगलें करनासतना रावंक पुरो ते जाल्यार आमी कितें करता, आर्ग्यू करता. अरे तशें न्हय, अशें कन्विन्स करूंक ट्राय करता. पळया आमी कन्विन्स करूंक ट्राय करता. म्हाका कितें जाय तें करीत जाल्यार तांकां आमी कन्विन्स करूंक ट्राय करता. पळया चिंत्या आतां एक घोव बायल तांचे मदें बायलेक घोवाक हांव कितें जाय ह्या घोवाक बायलेक हांव कितें जाय तें जाल्यार पळया तांणी उलोवची रीत खंय न्हय. बायल मोगान येता आनी उस्तासून म्हणल्यार बरी आपणाक कितें जाय तें सोबीत करून सांगता. घोवाक तें कन्विन्स जावन सोडिचें तशें सांगता. घोवान ना म्हणच्या बरी ना त्या मापान घोवाच्या स्पिरिटाचेर बायल प्रभाव घालता अशें न्हय. आतां चिंत्या पळया हांगा मार्बल आसा, हें मार्बल कट करीत जाल्यार
मार्बल कट करतलो कितें करता एक मशीन उपयोग जाता कितें म्हणे वेल्डिंग करीते तो वेल्डर कितें करता तो वेल्डिंग राड हाडटा इलेक्ट्रिसिटी उपयोग जाता मशीन कटिंग आयर्न कटिंग हे आसता ताचे कडेन मशीन पुरा उपयोग जाता मशीन उपयोग जाल्ल्या बरी आमच्या स्पिरिटाचेर आमच्या मोतीचेर आमच्या चिंतपाचेर प्रभाव घालूंक साध्य ना आमी प्रभाव घालूंक तशें साध्य ना पवित्रात्मा तशेंच देव तो आपल्या त्या सर्व जाणवायेन आमच्या मोतीचेर आपलो प्रभाव घालून आमी देवाच्या वाटेन चलोवंक आधार दिता तो आमकां देवाच्या वाटेन चलोवन व्हरता आनी चलोवन व्हरचें आमकां तशें आसतना मोगाच्यान पळया आतां आमी पवित्रात्मा तर ते आनी काम मार्बल कट करतल्यान मशीन उपयोग जालें तशें पवित्रात्मा आमच्या जिविताचेर आत्मीक जिविताचेर मोगाच्यान पवित्रात्मा म्हणटाना न्ही लौकीक जिविताचेर म्हाका आमच्या आत्मीक जिविताचेर सर्गींच्या वाटेचेर आमी आसतना आमकां सर्गींच्या वाटेर चलोवन व्हरूंक तो आमच्या आत्म्याचेर आमच्या स्पिरिटाचेर प्रभाव घालूंक कितें करता खंयचे आयुध उपयोग जाता देवाचें उतर पवित्र पुस्तक तो उपयोग जाता पळया मोगाचें पवित्र पुस्तक देवाचें उतर तें मनशांचें न्ही जे पुस्तक प्रवादी आसूं या नव्या सल्ल्याचे अपोस्तलांनी आसूं तांणी ते पवित्रात्म्याच्या प्रभावान ते आसले म्हणटा सांग पेद्रू तांणी पवित्रात्म्याच्या प्रेरणे खाल बरयल्ले म्हणटा आनी ते देवाचें उतर सामान्य न्ही ते मेल्लें उतर न्ही ते जिवंत उतर ते दोन धारीच्या तलवारी बरी ते कातरता म्हणटा इब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 12 वचन तितके वाची आमी इब्राहिम बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 12 वचन देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें भाजलेल्या दोन धारीच्या तलवारी प्रास सड कातरूंक शकता तसलें प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सहित मेटले करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा पुरो पळया देवाचें उतर जिवंत आनी क्रियात्मक a living and active word of God but when it is living when it is active only when the Holy Spirit operates through that word of God याला पवित्रात्मा ते देवाचें उतर आमच्या मोतीचेर आमच्या स्पिरिटाचेर आमच्या आत्म्याचेर प्रभाव घालच्या रितीन तो उपयोग जाता ते जाल्यार ते देवाचें उतर लिव्हिंग एंड एक्टीव जाता ना जाल्यार मोगाच्या भावांनी भयणी ते उतर आमी मस्तपटी आयकून आसूं पुरो वाचून आसूं पुरो पूण आमकां इट्स अ डेड लेटर जाता जर ते पवित्रात्मा म्हज्या सांगतना म्हाका चलोवन व्हरना म्हाका तें पवित्र पुस्तक म्हज्या जिवितांत तो उपयोग जायना इट्स अ डेड लेटर खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो पळय देवाचें उतर आमी तें आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जायचें जाल्यार जिवाळ जायचें जाल्यार पवित्रात्म्याच्या पांयां खाला हांवें तुमी बसून न्हू शिकय पवित्रात्म्या म्हणूंक आसा पळय मोगाच्या न्हू तें पवित्रात्म्यान शिकयल्या शिवाय आमकां कांयच समजना मोगाच्या भावांनी भयणी पळय देवाचें उतर आमकां एक उजवाड आसल्या बरी देखूनच Psalm 119 verse 105 कितें सांगता पळया तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो पळया जेजू सैत म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा पळय मोगाचें न्हू आमकां आत्मीक जिवितांत आमच्या सर्गीच्या वाटेंत देवाचें उतर आमच्या पावलांक दिवो जावन आसा उजवाड आमी अंधकारांत आसूं आमकां समजना सर्गीची वाट कळना आमकां
आमकां जेजू देखून म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो केदींचो आदलोन पडना म्हणटा. ह्या देखून तो प्रकाश आमच्या काळजांत फुंकयचे, आमकां तें उदार समजाचे, नाजाल्यार आमी सर्गीच्या वाटेर आदलोन पडटले मोगाचे न्हू. पवित्र आत्म्यान तें उदार आमकां उगडापी करूंक आसा. पवित्र आत्मा तें उगडापी करता. पळया पवित्र आत्मा देवाचें उदार आमकां कितें सांगता. कीर्तन 119 वर्स 18 कितें म्हणटा कीर्तनकार. Psalm 119 verse 18. उघड म्हजे डोळे उघड म्हजे डोळे आणि तुझ्या धर्मशास्त्रांची विस्मिता तुझ्या धर्मशास्त्रांची विस्मिता हांव देखतलो. पळया, open the eyes of my heart, O Lord. उघड म्हजे डोळे म्हणून आसा. इंग्लिशान तें ट्रान्सलेशन असें आसा. Open the eyes of my heart, O Lord, so that I may understand your ways in the book of your law. तुझ्या पवित्र ग्रंथाची समजणी म्हाका दाखोवच्याक दिवच्याक म्हजे दोळे उगड. पवित्र आत्मा हेंच करता. आमकां पवित्र पुस्तक उगडता, आमचे दोळे उजवाडायता, आमकां त्या पवित्र पुस्तकाचे गुण अर्थ जाणा जावच्या परी करून आमच्या स्पिरिटाचेर प्रभाव घालता, आमकां सारक्या वाटेन आपूण व्हरता. आमकां आपूण व्हरतना म्हाका न्हू पवित्र पुस्तक जेजून सांगिल्लीं उतरां आशीर्वाद वाटेंतल्यान भितर सरा. पवित्र आत्मा आमच्या मतीचेर प्रभाव घालता. ही न्ही वाट, ही विशाल वाट, ही तुका नाश लागून पावयता. ह्या वाटेन वचूं नाका. हांगा आसा ही वाट, सारकी वाट. जावं बरें कश्टांची कुडो दोंगर आनी आसली वाट, कश्टांची वाट, तुका कश्ट जावं पुरो, पण पवित्र आत्मा चलून वतना तो तुज्या सांगात आसा. तुका आडचण घालिना, तुका हाताक धन मेळ्ळ्या बरी तो चलून वता. सारक्या वाटेन तुका सर्गीच्या त्या शहराक महिमेच्या स्थानाक तुका व्हरून पावयता. पवित्र माशें तुका पवित्र पुस्तका मार्फत म्हाका आनी तुमकां चलून वता. मोगाचो न्हू पवित्र आत्मा आमकां आमच्या मतीचेर प्रभाव घालता त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मार्फत. म्हाका पवित्रपणाचें जिवीत जाय. पवित्र पुस्तकाचें उदार दाखोवन दिता, एकूच दाखोवन दिता. पळया कीर्तनकार Psalm 119 वर्स 9 कितें म्हणटा. एक तरणाटी चली, एक तरणाटो चलो कशें आपूण पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक शकता. आयकयात कितें म्हणटा तें उतार. एक तरणाटो मनीस आपली चाल निर्दोष कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो दिवच्या मार्फत. How can an young man become holy? By keeping your word in his heart. तुझी उतरां त्याच्या काळजांत जागोवन दवरच्या मार्फत तो पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक शकता म्हणटा. वय मोगाच्या न्हू आमकां पवित्र आत्म्यान ती उतरां दाखोवन दिचे. कित्याक देवाचे उतार कीर्तनकार परतून 25व्या Psalm 25 verse 12 अशें म्हणटा. The secrets of the Lord are with those who fear the Lord. देवाचे गुटू रहस्य पुरा जे कोण देवाक भिरांतीन जियेतात तांच्या संगत आसात. पवित्र आत्मा अशें आमकां देव वाचले. Psalm 25:12 जो मनीस सर्वेस्वराक भियेता ताका तो ताणें धरूंक जाय जाल्यार वाट दाखयता. तुका पवित्र आत्मा तुका सर्गीच्या वाटेन आपूण व्हरता. अशें तुज्या मोतीचेर आत्म्याचेर स्पिरिटाचेर प्रभाव देवाच्या उतरां मार्फत प्रभाव पवित्र घालता. आतां हें पयलें हातार. दुसरें कितें? दुसरें पळया आमकां पवित्र पुस्तक समजना मस्त पटी तुवें वाचूंक पुरो. मस्त जाणां आमी वाचिना पूण केदळा आमकां पवित्र आत्मा आपले शिकवणदार. तशेंच घरांत बरयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत ते अपोस्टल आसात, प्रवादी आसात, पास्टर्स आसात, तशेंच प्रिचर्स, टिचर्स म्हणून आसात, ऑफिसर्स. जेजून दिवचे ऑफिसर्स ते. तशें आसतना आपले शिकवणदार देव भक्तीन, देव भिरांतीन, देवाचे उतार वाचून न्यायन ते शिकवण दित आसतना तांकां पवित्र आत्मा आमच्या स्पिरिटाचेर प्रभाव घालच्या बरी उपयोग
म्हळ्यार पयलें देवाचे उतार आमी वाचतना आमकां प्रभावीत करूंक शकता पवित्र आत्मो. दुसरें आमी बरें शिकून जावं पुरो बरो याजक जावं पुरो एक लायत भाव या रिलिजियस भाव रिलिजियस भयण आमकां शिकून दिता आसतना तांचे मार्फत देवाचें उतार आमच्या काळजांनी मोमच्या बरी आमच्या जिविताचेर प्रभाव घालच्या बरी पवित्र आत्मो तांचे मार्फत तांकां तें फावो तें अनॉयंटींग दिता त्या वेळार आनी तें अनॉयंटींग आमकांय फावो करता आमचें तें कार्यगत करचें बरी तें तांणी देवाचें उतार प्रगट करचें आमचें तें जिवाळ आनी क्रियात्मक जावचें बरी पवित्र आत्मो तें प्रभावीत करता. समजलें न्ही? अशें ताच्या मन्यारांक ताच्या भक्तिकांक तो उपयोग सिता. तो उपयोग सितना पळय तें उतार आमच्या काळजांनी रोंखता. पळया कितलेकी फावटी आमी बायबल वाचूंक पुरो मस्त फावटी आमी वाचिनो वाचल्यार आमी निर्लक्ष दाखयता आनी मस्त फावटी आमी निश्काळजीन वाचता. तें देवाचें उतार म्हणलें भयभक्ती भिरांत नासतना आमी वाचता. तशें जावन आमकां समजना. पूण ते भाग्यवंत ते बरे शिकवणदार देवाचे उतार इतले निहाळटात तांकां वत आसा तें कितें ताणें स्वाद रूच चाखून पळयला. पळया Psalm 19 verse 10 11 कितें सांगता पळया तें 11 12 Psalm 19 verse 10 11 12 भांगाराप्रास ते मोलादीक उतार तुजें शुद्ध भांगारीच्या राशीपासून मोलादीक मोवाप्रास ते गोड पळयांतल्या गळटलेल्या मोवाप्रास रुचीक स्वादीक वय ताणें ती रूच स्वाद चाखल्या तांकां गोत आसा आनी ते उतार प्रगट करता आसतना कशें त्या प्रवाद्यांक हें उतार कितें जावन आसा देवाचें उतार प्रवाद्यांक देवान उलयलें पवित्र आत्मा तांचे कडेन उलयलो. हे उतार प्रवाद्यांक कशें लाभलें तशेंच हे प्रगट करतात. इल्लें चड उणें नासतना त्याच रितीन प्रगट करता आसतना तें उतार पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी आमच्या मोदीन आमच्या स्पिरिटाचेर प्रभावीत जावच्या बरी करता. तो सुत्र उदेशो करता. सांपाव पेद्रो आमकां कितें म्हणटात दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 19 वचनांत पळया देवाचें उतार कितें जावन आसा सांगता. 2 Peter 1:19 ह्या शिवाय आमचे मध्ये दृढपणे स्थापित जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेश आमी आयकला. तुम्ही त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. पळय आमी देवाच्या उतराक चीत दिवंक आसा मुखार दीस उजवाडासर आनी फांत्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणांनी उदेसर काळोखान प्रकाशतल्या एक दिव्या बरी तें देवाचें उतार. मोगाचें न्हू देवाचें उतार जावन आसा एक दिव्या बरी आमकां अंधकारांत आसल्या आमकां ह्या संवसारांत आमी आसतना भोंवतणी अंधकारच आसा म्हण वेत कुस्त्यांत चिखलांत आमी आसो म्हण वेत. पूण त्या सळग्या बरी आमी वयर येवंक आसा आनी तो सूर्य नितीचो सूर्य जेजू क्रिस्त ताचेर दीस लावंक आसा. पवित्र आत्मो आपलो आत्मो स्पिरीट आमच्या स्पिरिटाचेर आपल्या भक्ता मार्फत आपणा वेंचून काडल्या त्या भाग्यवंता मार्फत आमकां आमचे कडेन उलयता आमचेर प्रभावीत करता. आमकां जावं पुरो आमी कश्टान दुखीन खंतीन बेजाऱ्यांत आसा त्या परिस्थितींत ते जाल्यार आमी ते देवाचें उतार आयकूंक त्या भगवंताच्या पांयां तळा बसून आयकत हांव जावं पुरो एक उतार इतलें बळादीक तरान म्हजें तें येवन म्हाका प्रभावीत करूंक पुरो. हांव निरासंत आसलो अंधकारांत आसलो वाट म्हाका समजनासली त्या परिस्थितींत तो देव मनीस उलयतना तें उतार देवाचें उतार देवानूच म्हजे कडेन डायरेक्ट उलयल्ल्या बरी जाता म्हाका प्रभावीत जाता. कशें हन्ना पळया सामुएलाची आवय हन्ना ती आर्काच्या पेटे मुखार बसून रडताली. एलीन तिका चूक समजून ताणें गेलें कितलें पियें थंय म्हणालो ना धन्या हांव तरी हलको स्त्री न्ही हांव पियोंक ना म्हणजे कश्ट
देवाकडे सांगते तू सांग आणि ती आपल्या काळीज येलीकडे उकल दवरता आणि येली तेदा म्हणटा समाधानी नोस इस्रायलाचो सर्वेश्वर जे कितें तूं त्या काळजांत तूं आंतरिकून आसय तें तुका फावो करूं पळय त्या भगवंताचे उद्धार कितें जाता ती समाधानी नुकता रडतेच असे वचून बरें जेवता त्याला वेता आणि तिका सामुएल व्हरतो प्रवादी देव पळय मोगाच्यान देवाचें उद्धार त्या भगवंता मार्फत जाल्यार ते क्रियात्मक जाता जिवंत जाता जिवाळ जाता आमचे ते कार्यगत करता अशें पवित्र तूं आपल्या त्या प्रवाद्या मार्फत भक्ता मार्फत देव मनशा मार्फत आमकां ते देवाचें उद्धार आमचे ते प्रभावीत जावचे बरी उपयोग जाता तिसरें जावन मोगाचें न्हू हें थोड्यांक देवान पवित्र तूं आपल्या कोण आपले म्हणलें कोणाक विंचता तांकां मात्र हें फावो जाता सगळ्यांक की न्हय देखून चूक समजून कांय घेनाकात पळय पवित्र तूं थोडे फावटी डायरेक्ट जावन असल्या आपल्या विंचणाऱ्या कडेन उलयता उलोवचें म्हळ्यार जावं पुरो पवित्रात्म्याचो ताळो आयकूंक पुरो त्या पवित्रात्म्याचे प्रेरण तांकां इन्स्पिरेशन म्हणटा प्रेरण तांकां घडये घडये जावंक पळय पवित्रात्मो पवित्र पुस्तकांत हांव सांगचें जाल्यार भगवान पावलो धर्मताच्या कृत्यांत 16वो अध्याय 6वें वचन तिके वाच पळय ते फ्रिजिया आणि गलासिया गलासिया प्रांतात उतरून गेले कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचे उद्धार प्रगट करूंक पवित्रात्म्यान तांकां आडवरलें पळय पवित्रात्म्यान आडवरलें नाका थंय वेचूं नाका थंय तुमी स्वार्थ प्रगट करची नाका सांग पावलान अरे स्वार्थ प्रगट करची चूक घे कित्याक वचना तो म्हण विचारूं ना पवित्रात्म्याक विधेय जालो खाल जालो आनी पवित्रात्म्याच्या थाळ्याक खाल जाल्ल्या वेळार आनी कुशीन वचचें म्हणटा ना प्रेरण मेळून वचूं प्रेरण घे त्या ताळो आयकून वचूं आखीर कितें जाता स्वप्नांत विजनांत पवित्र पावलाक एक मासेदोनिया गार आपोवचें तूं हांगा ये म्हण आपोवचें दर्शन मेळटा ते वेळा पळय सांग पावलो मासेदोनियाक वयता कोरिंथांत आनी सुवार्ता प्रगट करता अशें मोगाचें न्हू आमकांय पवित्रात्मो थोडे फावटी असलें प्रेरण इन्स्पिरेशन फाव करता सांगता हें करनाका ह्या वाटेन वची नाका ह्या वाटेन वचू आनी थोडे फावटी आमी बरें सांग कितें करी जें आसता तें करनासतना विसरून गेल्ल्या वेळार पवित्रात्मो सडन जावन आमकां हें विसरलें आरे हें करीजें तुमी हें करीजें म्हणून घडये घडये सांगता आनी तें सांगिल्ल्या वेळार आमी अकस्मात करना जाल्यार आमी पवित्रात्म्याक दुखयता सांग पावलो आमकां एफेसकारांक बरयल्या 4 अध्यायांत 30 वचनांत म्हणटा पवित्रात्म्याचें मन दुखयनाकात पहिल्या तेसलोनिकांकारांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्यायांत 19% डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट ऑफ गॉड पळय आमी पवित्रात्मो कितें सांगता ताका विधेय जावंक आसा तो कितें सांगता आमी तें करनाका म्हळ्यार करनाजो हें कर म्हळ्यार करीजें हांगा वच म्हळ्यार वचचें हांगा वचिनाजो म्हळ्यार वचिनाजो जर तर आमी ताका सूक्ष्म जावन सेन्सिटिव्ह वी शूड बी व्हेरी व्हेरी सेन्सिटिव्ह आमी सेन्सिटिव्ह जावन न्हू तो कितें सांगता तें आयकल्यार तो परत्यान आमकां जालें प्रेरण तसलें हें आमचेर प्रभाव घालता उलयता जर तर आमी ताचें उद्धार आयकना जाल्यार ताणें सांगचें आमी प्रेरण स्विकार करना जाल्यार ताणें सांगिल्लें बरें करना जाल्यार तो उलोवचें बंद करता आमचे कडेन उलयना मोगाचें न्हू तुमकांय हें प्रेरण अशें फावो जावन सुप्रो पूण विधेय जाल्यात की विधेय जायले पवित्रात्मो चलून वता आशीर दरवटांतल्यान व्हरूंक पुरो पूण सर्गींच्या राज्याक सुरक्षीत व्हरूंक आमकां देवाचें पूत तो आपूण व्हरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां पळया मोगाचें न्हू लेड बाय द स्पिरीट म्हणलो वर्ड यूज केला चलून व्हरता म्हणलो नॉट ड्रिवन बाय द स्पिरीट धांवडून आत्मा नाही तो जेंटल धाव पवित्रात्म्याक पारब्याच्या रुपार दाखयला पारबो भारी सूक्ष्म
सेन्सिटिव्ह जेंटल ताका इल्लें दूख जावचें बरें ना इल्लें मेळेपण आसचें बरें ना पळय मोगाचें न्हू पळयत आत्मा जेंटल तो आमकां एक बापायक कसो हाताक धरून आपूण व्हरता तशें भुरग्याक ल्हाना भुरग्याक हाताक धरून आपूण व्हरता तसो आपूण व्हरता तो धांवडोन व्हरना धांवडोन व्हरचो आत्मा तो सुवान एकलो पण ते हातूंत समाधींत जेजू वेताना तो देंवचार लागलो आयलो तो दुश्टात्म दुरात्म कितें म्हणालो म्हाका हाचे हांव धांवडयता जाल्यार त्या दुकरांनी दुकरां थंय धाड जाय तूं वच म्हणल्यार दुकरां थंय कालें केलें 2000 दुकरांक थंय मोगाचें न्हू त्या कुड्याच्या दोंगरार जावन सीदा दर्यान पण 2000 दुकर म्हळ्यार धांवून गेले दुरात्म देंवचार पळय देंवचार लागलो एक मनीस Acts of the Apostles दर्द ताचे कडल्यान 19 पावलाचे पयले थंय 7 जाण सेवा म्हणल्यार श्रेष्ठ हाचे खातीर पूत देंवचार लागल्याक एकल्याक सोडूंक येताले पावल प्रगट करच्या जेजूच्या नांवान तुका सांगता सोडून वचचें तो देंवचार लागलो म्हणालो पावलाक हांव वळखता जेजू किंवा वळखता तुमी कोण वळखना तांचेर इतल्या बळारीक तरान अटॅक केलें ते नागडे जावन धांवून गेले पवित्र आमकां धांवून व्हरना तो मृदू स्वभावाचो आमकां मोगान चलोवन व्हरता धांवून व्हरना तो गीत न्हय गरुड न्हय तो पारवो तो वाऱ्या रुपार येता शिवाय आदाळा रुपार येना नाच करूंक येना तो उज्याच्या जिबे रुपार येवन तांच्या अपोस्तल 120 जणांच्या माथ्यार बसलो ते जळोन वचूनात तो भस्म करचो उजो न्हय तो पळय मोगाचें न्हू तो आमकां चलोवन व्हरता सोबीत करून चलोवन व्हरता देवा बापा थंय व्हरता त्या देखून आमी जाणा जावंक आसा पवित्र आत्म्याक आमी इल्ट जावंक आसा पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक आमी आयकून ताणें सगळें बरें करूंक आसा त्या देखून एक घडी मागची आमी सर्गींच्या मोगळा बापा आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान चलून व्हरपाक पवित्र आत्म्या तूं खंय वच म्हणटाय थंय वचून खंय वचूं नाका म्हणटाय थंय वचून आसता रावूं तूं कितें कर म्हणटाय तें आमी करूं कितें करनाका म्हणटाय तें करनासतना रावूं तुज्या ताळ्याक आमी संपूर्ण विधी जावंक आमकां करपा दी तूं आमकां चलून व्हर पळय मोगळा पवित्र आत्म्या तूं आमकां चलून व्हर आनी आमकां बापाची भुरगीं केल्ले पुत्व केल्ले मोर आमचेर घालन आमकां हाताक धर म्हणल्यार बरी मोगाळ बापूय बरी आमकां त्या सर्गींच्या सुखाक व्हरून पावय मोगळा बापा हें आमचें मागणें खालतेपणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवान जो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन